काळ्या हळडुळ्या टॅक्सी धन्यांनी दाबोळे विमानतळाचेर पत्रकार परिशद घेवन ह्या विमानतळाचेर चलपी बेकायदेशीर टावट्सांचेर कारवाय करपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या। तशेंच गोवा मायल्साचो बोर्ड लेगीत काडपाचो अशें तांच्यांनी कळीत केला। दाबोळे विमानतळाचेर दिसान दीस फ्लायट्स कमी जायत चल्ला, ताका लागून टॅक्सी चलोवप्यांक लुकसाण सोडचें पडटा देखून आमदार दाजी साळकर आनी आमदार संकल्प आमोणकर हांणी लक्ष दिवपाची मागणी तांच्यांनी केल्या। जो तुमच्या देगेक काउंटर दिसता पळय तो खंय तरी पयस आशिल्लो, तो हाडून आमच्या देगेक घातलो। आमी कांय म्हणूंक ना, आमी म्हटलें ओके चल बरें आसा। पूण आयज तांची इतली हें आसा की तांच्यांनी स्पेशली बाकायदा एक हें मारला, बोर्ड मारला, टॅक्सी फेअर बोर्ड। तुमकां इतलेंच सांगता की आख्या इंडियेन एग्रिगेटराचो खंयच्याच एअरपोर्टाचेर टॅक्सी फेअर बोर्ड ना। पूण हो कित्याक हांगासर? आनी जेणे करून जे आमकां कितें एक ट्रीप मेळटाली पळय ती कमी जावपाक लागलेली आसा। आमकां पयलीं सांगलें की ते फक्त एप दाखयतले आनी तेजेर फक्त ते कशें करप ते दाखयतले आनी आमी टॅक्सी हांगासर ऑपरेट करून घेवचे ना। पूण आयज ते कितें करता, हांगासर सॉलिसिटींग चल्लेली आसा। आमकां गोवा मायल्साचो जो बोर्ड लायलेलो आसा पळय तो ताबडतोब काडपाक जाय। दुसरी म्हणटा ती गजाल आसा की हांगासर टावटींग चल्लेलें आसा। गोवा गव्हर्मेंट जर आख्या गोंयान समज जर टावटींग बंद करता जायत जाल्यार एअरपोर्टाचेर कित्याक बंद करपाक जायना? टावटींग म्हटल्यार कितें, आमी ताका हायजॅकर म्हणून नांव दवरलेलें आसा। हायजॅकर म्हटल्यार तो भाडें हायजॅक करप, ताका लागून आमी हायजॅकर म्हणटात। पूण टावटींग जें आसा पळय हांगासर ना म्हटल्यार 300 ते 350 लोक, आतां तुमी मातसो रावात, 350 लोक हांगा येवन भरतले हांगासर। म्हणजे हांगासर सामकें नुस्त्याचो बाजार तरी बरो, पूण ते हांगासर येवन जे कितें करतात पळय, हांवें टायम टू टायम सगळे व्हिडियोज आसा पळय आमच्या पुलीस स्टेशनाकूय दिल्लेले आसा। पूण इतलेंच सांगता की हे लोक जे आसा, हे लोक हांच्या कडेन टॅक्सी बी नासता, ते येतात हांगासर आनी हातून क्रिमिनल म्हणजे कोण तरी चेन स्नॅचर आसतलो, कोणाचे तरी क्रिमिनल केसीस आसतल्यो। हांव म्हणटा थरो चॅक जावपाक जाय हांगासर। जर तर आमचे चॅक जाता जायत जाल्यार तेंचे थरो चॅक जावपाक जाय हांगा।